गोंय कलाकारांची खण. चवथ म्हटल्यार कलाकारांक आपली कला सादर करपाक एक घरचीच माची. चवथीचे दीस म्हळ्यार कलाकारांचे उमेदीचो काळ. ह्या निमतान कला संवरता, प्रतिभा फळटा, प्रतिमेक नामना मेळटात. पळोवया फोंडा आनी तोरशें वाठारांतले कांय माटोळेचे देखावे. अंत्रुज महाल म्हटल्यार हो कलाकाराची खाण जावन आसा आनी फोंडा तालुका हे कलाकारां खातीर फेमस आसा. आनी कलाकार अशे आसात हांगा अंत्रुज महालाक, ते आपली कला, आपलो टॅलंट जो दाखयतात ते माटोळी करून दाखयतात व डेकोरेशन करून दाखयतात. आपलो टॅलंट जी वस्तुस्थिती जी आसा, जे जाग्यार वस्तुस्थिती आहा तीच वस्तुस्थिती आपले डेकोरेशनान दाखयतात. असोच आमचे मदीं एक कलाकार जो आसा आदेश नायक, ताणें अशी एक कलाकृती केल्ली आसा की सावयवेरेचो अनंत ताणें दाखयल्लो आसा. आनी पळोवया आतां आमी ताजे कडेन जाणून घेवया की ताणें कशी कला केल्या आनी तो कितें सांगूंक सोदता लोकांक. आदेश बाब, म्हाका सांग, हे ती कला तुवें केल्या पयलीं, तर तुका कितले दीस लागले कला करपाक आनी तुका कशें सुचलें हें करपाचें? आमकां हे जवळ जवळ करपाक 2 म्हयने लागले. सुचलें म्हटल्यार आयडिया आशिल्ली करपाचें म्हणून तरी चिंतलेलें, नवें कितें करपाचें चिंतलेलें. पुरू आमी कटंगराचो एक हें केल्लो, देखावो केल्लो. सोनू तेज्याकून बरें कितें करपाचें अशें हें आशिल्लें. अनंताचें एक सुचलें. सो तें घडोवपाक आमकां एक 2 म्हयने लागले सारके. थंय वयताले, सगळे पळयताले, येताले, करताले, अशेंच करून घडयलें. पळोवपाक अशें दिसता की तुवें डिक्टो जे अनंताचें देवूळ अनंत आसा सावयवेरें तशें केल्लें आसा. हें करपाक तुका कितें लागलें आनी कितें साहित्य कितें लागलें आनी तुका कशें सुचलें हो कोण हेल्प केलो? साहित्य म्हटल्यार भरपूर कितें लागलें. एक आमी थंयच दाखयलें, थंयच दाखयलें. सो आमी चिरे सगळे तशें थर्माकोल बीन कांय असो यूज करूना. तो नॅचरल केलो. एक मदत भरपूर जाणांनी कित्याक आमी एक 5 जाणां सामके अशें आसताले. 5 जाणांनी सामकें अशें केलें. तुका तुका तूं कितें सांगूंक सोदता हो कितें दाखोवपाक सोदता? हें म्हटल्यार एक आमकां एक आमी अशें करता, सो आमकांय कितें प्रोत्साहन दिवपाक अशें कितें करपाचें कॉम्पिटिशनांनी. तूं कॉम्पिटिशनाक भाग घेतला काय ना? घेतला. लोकल काय गव्हर्मेंट लेवलाचेर? गव्हर्मेंटाचे माटोळी घेतल्या आतां आमी. माटोळी कितें केल्लें आहा तुवें? गणपती घेतला. कितें केलां तर? चडशी रानटी फळ आनी सुपारीचे हे जातले. कितले फळ यूज केले? एक 70 गणपती दाखयला तुगेलो म्हणजे सुपारींचो हे सुपारीचो पाळला. आमच्या घरांत एक गेल्ले वर्सा कसो गंगा दादाचो देखावो केल्लो, तसो म्हाज्या चल्यान अंदू सावयवेरेचो सख्याहरीचें करचें अशें चिंतलें. त्या प्रमाणे आयज आमी हांगसर गणेश चतुर्थीचे देखावो सख्याहरी केल्लो आसा. मेन म्हणजे सांगपाचें उद्देश म्हणल्यार तेजो आमी हांगसर तेका पीर दाखयल्लो आसा. पीर म्हणजे ते पिरान हांवें आयकल्लें ते हेणें पिरान ते अनंताक हाडून थंय स्थापन केल्लो
आनी ते पिराचे वयल्यान हांगसर सगळी ही अनंताची ही देखणी आसा ती स्टार्ट केल्ली आसा आनी भितर आमी दाखयल्लो आसा अनंताचो देखावो केल्लो आसा तो डिक्टो तसोच केल्लो आसा जशें अनंताचें देवूळ आसा तशेंच आमी अनंताचें हांगसर सगळें डेकोरेशन दाखयलें आसा. आणि आम्ही आपले हे तिसऱ्या वर्सात आमचं जशी पूर्वी आम्ही केल्ली पहिल्या वर्सा केल्ली ह्या वर्साय केल्या आणि ह्या वर्सा म्हाका हेका आमच्या पंचायतीच्या लेवलाक कॉम्पिटिशन दवरलेले तेन्ना हांवें ताका फॉर्म भरलो आणि म्हाका कॉम्पिटिशनात ते माटोळेचे पयले बक्षीस मेळ्ळें. हा तोरशे पंचायती तोरशा पंचायतीचे. हे आता कितले दीस लागले तुका हे माटोळे आणि तुमका हे करपाक? हे आमकां करपाक 5-6 दीस लागले. हांव, भाव म्हाजो आनी पुतणी आणि आमची सगळी घरांची ही फॅमिली मेंबर्स दिसता तितली. सगळे बांधपाक हो बांदपाक. हॉल आणि हो सबन हे केले हो हॉल आणि हो माटोळी आमची. सामान कसून हाडटा तू? सामान आम्ही सगळ्या जंगलांचे हाडले. तुमच्या आमच्या रानांचे हो आणि कोणाचे आम्ही चोरून बीन असे हाडिना. आम्ही केन्ना हाडूकच ना. आमचो बापूय आसतना ताका तशेंच म्हणजे त्यांनी काय केन्ना विकत हाडूकच ना कसले कितें ते. तेन्ना पासून ते आतां पर्यंत आमी हे आमचे श्रमान आमी हाडटा वचून. ताका आमच्या भुरग्यांनी ताका अशी ही कला करपाची आणि तांकां ताका आतांच्या भुरग्यांक कितें आसा मोबायल मेळ्ळो म्हणटकच ते मोबायलानच आसता. तांकां माटोळी म्हणजे हे कितें ते कळना. पूण आमच्या भुरग्यांक आमी दाखोवन दवरले बाबा आमी जशी बांदता तशी तुमी ताका बांदूंक दे. एक पळोवन ताका एक उमेद दिसता. लोक भरपूर येता अशी पळोवपाक बी? लोक भरपूर येता. हो लांब लांबचे येता लोक. आणि बरें म्हणटा सगळे बरें केलें. तुमी पळोवनच ते सामकें अजाप जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खनगांवकार आणि शिवानी सांगेलकार.